नमस्कार. साडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हालींच काँग्रेस पक्षांतली घुसपट आमी पळयल्या. तांचो एक निरीक्षक येता, तो चर्चा करता, प्रेसा मुखार येता, पूण स्टँड स्टील तो आयिल्ल्यान कसलोच फरक पडूंक ना. फक्त गिरीश चोडणकर स्थानापन्न जाल्लो अध्यक्ष म्हणून ताका ताणें आनीक घटमूट केला आनी तो गेला. ह्याच विशयाचेर आज आमी साडेतोड नाईक घेतात. गोंयच्या विरोधी पक्षांची आवतिकाय कितें जाल्या. काँग्रेसीची आमी पळयल्या, आरजी म्हूण आशिल्ली ती काय वयर सरना सकयल देंवत आसा. गोवा फॉरवर्ड खंय पावलें आमकां खबर ना. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा भितरय कितें आश्वासन आमकां दिसती पडना. ह्या सगळ्या विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. म्हज्या दाव्या अर्दान आसा मोहनदास लोलयेकर, गोंयचे एक राजकीय निरीक्षक. ते जरी गोवा फॉरवर्डान आसले तरी एक राजकीय विचारवंत, एक सडेतोड राजकीय फुडारी म्हणून हांव तांचे कडेन पळयतां. म्हज्या उजव्या अर्दान आसा रामा काणकोणकर, एक सडेतोड कार्यकर्तो, एक NGO, एक स्वयंभू विरोधी फुडारी. आनीक आमकां मडगांवच्यान जॉईन जातले एडवोकेट क्लियोफाद कुतिनो आल्मेदा. हांव सगळ्या पयलीं क्लियोफाद तुजे कडेन येता. क्लियोफाद हें कितें चल्लां? काँग्रेस पक्षाचो तूं एक विचारवंत सेल असो म्हणला, काँग्रेस पक्षाची घुसपागोंड चल्ला. एका अर्थान गोवा फॉरवर्ड कितें तें खबर ना, नवी एक पार्टी तयार जाल्या गोवा काँग्रेस. आरजी डिसइंटिग्रेट जायत आसा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचें कांय चलना आनी BJP घटमूट जायत आसा. एक घटमूट लोकशायेंतलो विरोधी पक्ष आमकां दिसती पडना. इलेक्शन आयलां, आमी म्हणटात विरोधी पक्षाक इल्ले बरे फाटे फुटपाक जाय आशिल्ले, घटमूट जावपाक जाय आशिल्ले, नवे कितें तरी तातूंतल्यान दिसून येवपाक जाय आशिल्ले, तेंय दिसती पडना. तूं ह्या सगळ्या घडणुका कडेन कसो पळयता क्लियोफाद? या पयलीं म्हणजे तुगेले गोवा काँग्रेस पळय म्हणटा that you can ignore for the time being. Okay. Because none of the significant players are there with that party. आणि ते पार्टीचे लोक पळय आहाय, they are not even prepared to say who is with them. So you can ignore them at the moment. Okay. दुसरे see from 2012 onwards, 2012 the principal ruling party, that is the Congress party, had about 31% vote share. In 2022 they came to 23. They came to 28, and last time they were at 23.5. So तुम्ही पळयलें जायत, they are at 20. Even in a worst performance, even now, according to me, at this stage today, they cannot go below 20. And the ruling party last time was at 33. There is a difference of about 10 percentage point between the two. There is a huge anger against the government, huge anti-incumbency, but the opposition will be in a position to harvest it. They are not in a position to. Maka tari disana, and in this situation they can do it. Simply because amongst them there are no stars which can get vote throughout the state of Goa. They will have to depend on each other. आता तू पळयलें जायत, काँग्रेसीचो तो 20% वोट शेअर दर, आप आसा, RG in a down situation आसा, then Goa forward आसा. All of them coming together, according to me, they can certainly meet that 33% vote share which BJP got last time. And since according to me this is the only way out, there is no other way out to beat the BJP juggernaut. And kainch upavana, they will have to come together if they want to beat the opposition. If they are not interested in beating the BJP, then of course they have to play their own games. ओके, थँक्यू क्लियोफाद. हांव येता मोहनदास तुजे कडेन. तूं ह्या सगळ्या घडणुका कडेन बारीकसाणेन पळयता आनी तूं भितरल्यान अस्वस्थय जाला आसतलो. आमी केन्नाय पर्सनल उलयता आसतना तुजी भितरली ती अस्वस्थकाय म्हाका जाणवता. तूं आतां क्लियोफादान जें कितें म्हणलां ताजे कडेन कसो पळयता? कारण तुमी म्हणलां, कारण तुमचो गोवा फॉरवर्डय म्हणटा आमी सर्वे करतले, आमकां सपोर्ट आसा, काँग्रेस सपोर्ट देंवला, तोय मान्य करता. क्लियोफाद काँग्रेसचो एक म्हत्वाचो घटक, तोय मान्य करता. 20चे सकयल काँग्रेस पावले अशें दिसता म्हणून सध्या. बाकी ऑपोजिशन काय ना. तुमकां सगळ्यांक आतां हातपाय पडून लागीं वचून बाबा पुताक करून एकठांय येवन लढो दिवचो पडटलो. नाही, माझी वैयक्तिक मत, हांव गोवा फॉरवर्ड वैयक्तीक म्हणून जाय. वैयक्तिक मत हांवें
हेच म्हणजे जे आता क्लेफातान जे सांगला हय ते हांव सदांच सांगत आहा की सगळ्या ऑपोजिशनांनी एक जावपा जाय. हें हांवें काणकोण मिटींग घेतली तेन्ना अमित पालेकर आपाचो आशिल्लो तेन्नाय ताका सांगिल्लें हांवें की झेडपीची इलेक्शनाचे पयलीं की सगळ्यांनी एक जालें जाल्यारच बीजेपीक हें दिवंक शकता. कित्याक लोकां मदें एक विश्वास तयार जावपा जाय की हे सगळे एक कडेन आसात. कित्याक बीजेपी पडटा म्हणटा लोकांक खबर आहा, पूण बीजेपी पडटा जाल्यार हे लोक एक कडेन जाय तर सगळे लोक बीजेपी बरोबर वतले. कित्याक शेवट कशें आहा, शेवट आनी 5 वर्सां लोकांक विरोधाक रावन काम करनासतना किंवा हें करनासतना प्रत्येक सामान्य मनशाची वेगवेगळी कामां उरतात आनी ताका इतलीं वर्सां विरोधाक रावपाक शक्य जायना. सो त्या दृश्टीन हांणी सगळ्यांनी एक कडेन जावपा जाय. आतां एक कडेन जावपा जाय म्हळ्यार कितें आहा, प्रत्येकान आपल्याली इगो सोडपा जाय. 2 गजाली आहात की प्रत्येक हातूंत चीफ मिनिस्टर चड जाला. प्रत्येक तो न्यू चीफ मिनिस्टर जावपा सोदता. तो पळयना की बाबा आपणाली मेजॉरिटी येवपा जाय आनी ताचे नंतर चीफ मिनिस्टर जावपाचें. सारकें तेंच ना, पयलीं चीफ मिनिस्टर काँग्रेसीन कितले चीफ मिनिस्टर सगळे हांव नवी पार्टीचें नांव घेना काँग्रेस की अशें की जे काँग्रेसीक पयर गेलात आनी जे निवडून आयला तांकां सुद्दां आतां दिसता की चीफ मिनिस्टर जावपा सारकें रे खरें जाय. आपल्या ह्या मतदारसंघार रावपा जाय, त्या मतदारसंघार रावपा जाय. बरोबर ते पयलें सगळ्या पार्टीनी सोडचें पडलें. चीफ मिनिस्टराचो पोस्ट म्हणटा सोडचो पडलो. चीफ मिनिस्टर जावप 21 तरी चीफ मिनिस्टर 5 जाण येवन चीफ मिनिस्टर जावंक शकना. आनीक हे जो पर्यंत विरोधी पक्ष करना कित्याक प्रत्येक विरोधी पक्ष आपल्या सावलेकच भिता. गुड पॉयंट. सगळे सावलेक भिता आपल्याला की आपल्याक तो वयर चड काय तो येना. म्हाजें मत अशें की सगळ्यांनी पयलीं एक कडेन जावपाचें आनी लढाय दिवपाची. आतां हातूंक कशें हातूंक काँग्रेस हो पक्ष आहा पळय तो हांगा सबंद गोंयभर कितें जरी म्हणलें तरी सबंद गोंयभर काँग्रेस पक्षाक मत आसात. लोक पाठीराक येतात किंवा ताका मत पळय अशी खंयचीच पार्टी ना, इन्क्लुडींग म्हाका दिसता बीजेपी सुद्दां तशी ना की ज्या बीजेपीक सगळ्या 40 मतदारसंघाक मत थोडी पडटा म्हणटा. अस्तित्वाचे दृश्टीन तशें ना. तांकां सातसेती बी मागीर उश्णी घेवची पडटा लोक, सारकें कोणा फोडणी घेवची पडटात. काँग्रेसीची परिस्थिती ना, काँग्रेस सगळे कडेन दवरलेल्या मतां आनी हें मेळटा. आतां काँग्रेसीन पयलीं ठरोवपा जाय की कितें करपाचें. आतां हे जे बाकीची पार्टी आहा पळय सगळ्यो ज्यो विरोधी आरजी धर किंवा आप धर, आरजी म्हण तूं आतां ऑलमोस्ट गेल्ल्या Disintegrate जाल्या. आतां उरली ती आप. पूण आपा बाबतींत म्हाका अशें दिसता की आप फक्त काँग्रेस जें आसा थंयच येवन झगडपाक पळयता. सो ताका वयल्यान कितें तरी ह्या भानगड तें सोदचें पडटलें. आपाक खरेंच काँग्रेस बीजेपीचे विरुद्ध झगडपाचें आहा काय ताका वयल्यान प्रेशर आहा की काँग्रेस आसा थंय स्प्लीट करपाक. कित्याक वोटींग वता थंय जर हें जालां आज पर्यंत भारताचो जर हें पळयात तर जितल्योय पार्टी ज्यो गेल्यो त्यो काँग्रेस सोडणी गेल्ल्यो ममता बॅनर्जीरान आनी हांकां बीजेपीन रायट टायमार गिळ्ळे, सगळ्यांक मोकळी केल्यो. हें एक लक्षांत दवरपा जाय. सो आप जो गोंयांक येवन म्हणटा की फाल्यां जर आपान जर म्हणलें आपल्या 10 सीट जाय तर अलायन्स जावंक शकना, काँग्रेस दिवंक शकना न्ही. बरोबर. सो प्रत्येकान आपल्याचो विचार करपा जाय की एक की बीजेपीक आमी डिफीट करतले आनी थंय आमकां जर कितें सॅक्रिफायस करची पडटा तो सॅक्रिफायस आमी करतले. ही तयारी विरोधी पक्षांनी दवरची पडटली. आनी स्वता गोवा फॉरवर्ड म्हणून दवरतले मरे. हय, गोवा फॉरवर्ड दवरतले. आतां गोवा फॉरवर्डाच्या बाबतींत आतां तुमी विचारलें म्हणून आतां गोवा फॉरवर्ड म्हणून आयलें ना तरी आसना. गोवा फॉरवर्डाच्या बाबतींत कितें जालें, गोवा फॉरवर्ड हो एक्चुअली विजय एक सरदेसाय काँग्रेसीचो. आमी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी बीजेपी बरोबर तशें येना. सो काँग्रेसीन विजयाक सदांच फटयला. हो इतिहास आहा. कोणी कितें म्हणून तिकीट दिनासतना दवरलो पयलो अपक्ष रावचो पडलो. दुसरे खेपे अलायन्स करता म्हणलो जेन्ना बोवाळ जालो की तो पर्रीकारा बरोबर गेलो किंवा आमची पार्टी पर्रीकारा बरोबर गेली तेन्ना सुद्दां काँग्रेसीन विजयाच्या अगेन्स्ट म्हणजे गोवा फॉरवर्डाच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घातिल्ले दोन्ही मतदारसंघात, जयेशाच्या मतदारसंघात, विजयाच्या मतदारसंघात. सो मागीर जे हे म्हणटा पळय काँग्रेस जे रडटाले की ना आमी बीजेपी बरोबर गेले आमकां सपोर्ट करपाचो, अरे तुमी आमचे विरुद्ध कॅन्डिडेट घातिल्लो. आनी जे मतदारसंघ तिनी मतदारसंघ एक याद धर की फाटली हिस्ट्री काडल्या कडली तिनी मतदारसंघाक जे जिखला पळय ते पयलीं बीजेपीचे, काँग्रेसीचे न्ही. साळीगांव, शिवोली आनी फातोर्डा. म्हणजे फातोर्डात म्हणजे तुमी जे कॅन्डिडेट घातिल्ले ते कोणाक सपोर्ट करपाक घातिल्ले? बीजेपी सपोर्ट करपा खातीर आसलें ना. सो बीजेपीक सपोर्ट करपाक कॅन्डिडेट घालतात. आनी जर हे तिनी पडिल्ले तर येता आशिल्ले बीजेपीचे येता आशिल्ले. सो मोहनदास तूं म्हणटे अशें काँग्रेसीकय आपल्या आत्मपरीक्षण करपाची गरज आसा. आत्मपरीक्षण करपाची गरज आहा. ताणें आपल्याची बेबकी फुगोवपा जायना. ओके गुड. हांव रामा काणकोणकार तूं आनी क्लियोफा तकले कितें उलयता. Raju, yes Raju, yes what Mohandas says is correct. yes A alliance partner cannot take a stand
हांव तुका कुंकळ्ळे देख शिकयतलो and they cannot take a stand, हांव तुका फातोर्डा देख शिकयतलो. Exactly. If this stand is taken by alliance partners, then it is not an alliance. येस राईट करेक्ट करेक्ट Absolutely. हांव रामा काणकोणकरा कडेन वता. रामा काणकोणकर एक खडेगांठ सोशल एक्टिविस्ट. तुका स्वता तूं खंयच्याय पार्टीन ना, तूं तिकेट दिले उबोय रावतलो अशें आशिल्लें न्ही. कांय ते पयलीं मेंबर आसपाची गरज नाशिल्ली. कोण बरो एक्टिविस्ट काम करता ताका भितरल्यान स्वयंस्फूर्तीन ऑपोजिशन एक खडेगांठ उबे रावपाची ताकद आहा ताका तिकेट दिताले. म्हाका तुजे कडल्यान जाणून घेवपाक तूं हे सगळें पळय कितें गोंधळ जो पळय पळयता, घुसपागोंदळ, काँग्रेसचो घुसपागोंदळ, गोवा फॉरवर्डाचो घुसपागोंदळ, आम आदमी पार्टी आसा, RG आसा आनी आतां गोवा काँग्रेस, हे सगळें पळोवन तुज्या मनान कितें आयलें? सी एकूच गजाल हांव सांगूंक सोदतां. द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हॅव टोटली डिसअपॉयंटेड द कॉमन सिटीजन. 6 म्हयने उरलेले आसा आनी मोहन बाबान जे भशेन सांगलें पळय 6 म्हयने उरला आनी 3 आमदार सद्या हायेस्ट म्हणल्यार ते काँग्रेस 3 आमदार आहा, मागीर 2 आपाचे आनी मागीर एक आसा. ओके, जे ऑपोजिशन आहा टोटल 7 जाण. सो ह्याच 7 जाणांचे कितले चीफ मिनिस्टर आहात ते पयलीं पळोवचे पडटले आमकां. आनी मागीर जे आनी पार्टीन जे आसा जिखून येवना प्रेसिडेंट तांकां उमळ्यात. सो हांगासर सद्या प्रेझेंटली 7 जाण तर सीट सोडले. पॉलिटिकली तर पळयतलो जाल्यार 7 जाण आमदार ऑलरेडी आसा तुमचे कडेन. अलायन्सान जर सगळे जाण आसा जाल्यार 33 आमदार तुमचे कडेन ना. तो म्हणल्यार 33 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां ऑपॉर्च्युनिटी आहा 14 आमदार निवडून हाडपाक जाय. सिंपल गजाल, कॅल्क्युलेशन व्हडलें काय ना. 14 निवडून हाडपाची ताकद आमचे कडेन ह्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीं कडेन आसा काय कितें हो प्रश्न पयलो येता. 33% वर्सेस 67%. 33% सरकार रुलिंग गव्हर्मेंटाचे आहा आनी 67% इज इन टू द स्प्लिट इन्क्लुडींग ते आमी नोटाय दवरुया थंयसर. सो आयच्या तारखेक जेन्ना 6 म्हयने उरलेले आहा, 6 म्हयने सुद्दां उरूंक ना, पॉसिबली नोव्हेंबरान तर इलेक्शन जाता जाल्यार. सो ह्या सिच्युएशनाचेर बारीक तर पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल पार्टी येतल्यो, BJP आपल्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो मुखार काडटले. आतां शिवसेनाय जागी जाल्ली आहा सद्या प्रेझेंटली, जर ती अलायन्सान थंय आनी हांगासर अगेन्स्ट झगडटा म्हणटा. सो असले जे स्ट्रॅटेजी जी आहा पळय ती डेफिनेटली जातली. पूण प्रश्न असो आहा की आयज लोक रावल्ले आहा की अलायन्स एकठांय जातले का म्हणून. अलायन्स जर एकठांय जायना जाल्यार मागीर लोक स्वता एकठांय जातलो आनी इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेट बेसीस निवडून हाडटलो अशें आमकां दिसूं येता. बरोबर. क्लियोफाद Yes. क्लियोफाद एक हातूंतल्यान बरें दोगूय जाण जे पळय उलयल्या तातूंतल्यान एक पर्टिनंट क्वेश्चन मुखार आयला की काँग्रेस पक्ष एक व्हडलो भाव म्हणून बरे तरेन सगळ्यांक समजिकायेन, कोणाक कानार हात घालून, कोणाक बाबा पुता करून, कोणाक अपुरबाय करून सगळ्यांक तुमी एकठांय हाडटले काय तुमच्याच भितर आयल त्या वर चीफ मिनिस्टर जावपाचे उमाळे, हाका नाका ताका नाका, मायनस पॉलिटिक्स म्हणून एक आसता, हो नाका आनी तो नाका, ही पार्टी नाका ती पार्टी नाका, तुमकां तूं आतां एक तांकां सर्वायव जातल जायत, दे वील हॅव टू कम टुगेदर. करेक्ट. वन आनीक तूं तो आतां पळयलें जायत, मोहनदास सांगता सारकें, बट आप हॅज टेकन अ व्हेरी क्लियर अँड गुड स्टँड. वाल्मिकी नायक इज टू बी एप्रिशिएटेड. तेणें सांगलां वी आर ओपन फॉर एन अलायन्स. केजरीवाल सेड वी आर ओपन फॉर एन अलायन्स बिकॉज दे नो देअर पोजिशन. अर्लियर their position, they were talking as though they are already come to power. But now, according to me, at least AAP has taken a good stand. It is a good beginning. And AAP, see, whether you like it or not, AAP has some presence in Goa. क्लियोफाद म्हाका एक सांग, एकूच क्वेश्चन विचारपाक सोदता हांव. काउंटर क्वेश्चन बोल तुका असो, कितें जालें जाणा, गोंयांत भितर एक देर इज सम कायंड ऑफ सेक्युलर वोट बँक. ही सेक्युलर आणि प्रोग्रेसिव्ह वोट बँक एकठांय येवन आतां सगळ्यांक सांगपाक लागल्यात, लायक अवर डिस्कशन हियर टुडे, सगळ्यांक सांगपाक लागल्यात तुमी एकठांय येवपाक जाय, तुमी एकठांय येवपाक जाय. सो हें जे पळय कितें प्रेशर आहा, एकठांय येयात म्हणून लोक सांगतात, ताका लागून आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड सगळे लोक आतां म्हणपाक लागल्यात की आमकां युती जाय. पूण मोहनदासान एक पॉइंटेड क्वेश्चन काडला क्लियोफाद. तो म्हणटा अवास्तव मागण्यो, नॉट रिअलिस्टिक डिमांड्स, ते तुम्ही कशे फुलफिल करतले? तू आम आदमी पार्टी कितले जागे दिता? See, Raju, you are absolutely right. Now, आपाक कितली डिमांड, कितली सीट दिवप, गोवा फॉरवर्डाक कितली दिवप, that is for them to sit together and make proper and correct assessment. एक आता पळय तूं
if they start abusing each other and if they talk against each other, there is not going to be an alliance. Correct. And each party has to strengthen itself for a better bargain. Correct. आता गोवा फॉरवर्डान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वाढयली हितून काय वाईट ना, काँग्रेसीन आपली वाडयली जाय कांयच वाईट ना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ सिटिंग they will have to come to an assessment of who is strong and who has to give up, and the party at that time has to decide that you are going to withdraw, you cannot be a candidate. No, I will. I I have little different opinion from Cleo, Rufat Bab. Cleo, हय. कशें आसता बेसिकली पार्टी म्हणल्यार जस्ट नॉट अ व्हॉलंटियर्स, पार्टी म्हणल्यार लिडर्स. सारकें. ओके, आता जेन्ना आमी लिडरशिप डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेता with the hope that that person will drive the party because he want to be a leader of that MLA of that constituency. See, आता- Rama, no, I'll just let me Rama, complete that it. is the problem of Let- our parties. No, let me See, complete. Let me complete it, Clever Path. जेन्ना आमी पळयता पळय, जेन्ना कोणूय हांगासर भितर सरता तेन्ना बेसिकली जो मनीस काम केल्लो त्या मनशाक लिडराक एक पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करता आनी ती पार्टी तिका फुडाकार दिता काम कर म्हणून. आता हो फुडले 6 म्हयने काम करतलो. तुमचे अलायन्स जेन्ना 1 म्हयनो पयलीं जर 1 म्हयनो 2 म्हयने पयलीं जर अलायन्स जातले, ही हॅव ऑलरेडी कवर्ड अप हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. इवन इफ यू डू नॉट गिव हिम अ टिकेट, लेट तो उभो रावतलो आणि वोट करतलो. उभो रावतलो बिकॉज ही हिमसेल्फ इज वर्किंग ओवर देयर इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. Cleo, तू हाऊ विल आन्सर दी. see Rama, that is the misfortune. That is why Congress is admitting persons today. Goa Forward is admitting persons today because for the past 4 or 5 years, 4.5 years, they have not done this show. If they had admitted them 5 years back, and for 5 years back they have worked with the party, and जाय नाशिल्ले. आज कितें जाला, now they have realized that आमकोडे candidate ना, so they are getting them into the No, party. no, And no. while getting them into the party, now No. take the case of Naveli. They have admitted Sipru. They have admitted Pratima. One of them will have to be denied ticket. So if one of them is denied ticket, then the other person will have to fall in line. And that has to be very clear to them. Other thought, if that candidate stands as independent, then what can be done about it? नाही नाही, What can be done about it? दोन गजाली आहात. मोहनदास ऐकूया. दोन गजाली आहात. ऍडमिट करतना पळोवपा जाय की बाबा तागेली पार्श्वभूमी म्हळ्यार तागे बॅकग्राऊंड पळोवपा जाय. किंवा हाणी पयलीं काँग्रेसी कितले एक मिनिट काँग्रेसी कितले पट फटयल्ले किंवा काँग्रेसी कितें केलें आनी आतां जो भितर लास्ट टायम येता तो कित्याक लागून येता, तो तिकिटा लागून येता. तिकिटा लागून येता जाल्यार ताका सांगपाक गरज पडटा की आमकां तिकीट मेळटली म्हण गॅरंटी ना, तुका एखादी मेळटली. तूं नावेलीच एग्जाम्पल दिता हांव सांगता नावेलीची एग्जाम्पल दिता की नावेली सिप्रूक केलो, ताजे नंतर मागीर चर्चिल जाले, मावने वचून खडगे मेळ्ळो, हाका मेळ्ळो. तातूंतल्यान एक अशें पिक्चर क्लियर करपाक पळयता की हाकाय तिकीट ताकाय तिकीट, तातूंतल्यान येता. हांव एक सांगता, आज जर काँग्रेसीन जर फाल्यां नावेलीच एक एग्जाम्पल घे, नावेलीच जर ठरयलें की ह्या मनशाक आमी तिकीट दितले, बाकीच्यांक तिकीट दिवपाचो प्रश्न ना, आनी तूं मुखार वच अशें सांगत, नावेली ह्या खेपे काँग्रेसीचेच सीट येतलो. पूण ते वेल इन एडवान्स जावपाक जाय. वेल इन एडवान्स जावपा जाय. तूं last तूं moment- कर रे काम म्हणटे जावपा जायना. एक म्हळ्यार भितरल्यान तरी भायल्यान तुमी कितें सांगात, पूण भितरल्यान आपोवन तांकां सांगपाक जाय. आनी एक मेसेज असोचपा जाय की तिकीट जनरली हाका वतलें. म्हाका रामा फुट्टा जाल्यार आतां फुटात. रामा तू हाजे कडेन तटस्थपणान पळयता. एक गजाल खरी, आता सगळ्याक काँग्रेसीन येयान दिसता, कारण बीजेपी ऑलरेडी कंपार्टमेंट फूल जाला. सो एकूच रेल्वेचो डबो रिकामो आसा काँग्रेस, सगळे कडेन तातूंत घुसपा लागल्यात. म्हाका तुका विचारपा येते अशें, हें स्वाभावीक आसा. इलेक्शनाक वर्सभर आसतना खुबशे लोक हांगा थंय वतात आनी तांकां प्रवेश दितातय बी, कारण तांकांय आपली पार्टी स्ट्रेंथन करन दिसता. काँग्रेसीन एक नवी लिडरशीप आणि प्लस चीफ मिनिस्टराकूय आपले स्ट्रेंथन करपाक जे टिकेट दिवपाचे. लेट अस बी. सो म्हाका आतां तूं सांग की हें आतां करतले कशें. मोहनदासाक सांगपाक सोंपें न्ही, हाका तूं तिकेट दिनाका, ताका एश्युअर करनाका, ताका शब्द दिनाका, ताका पार्टीन घेनाका. निमाणी पार्टी चलयतले जाल्यार हें सगळें करचेंच पडटा. सो म्हाका तुका सांग. See, Raju, there are 2 issues involved. Yes. One is a very legal issue. Muge bhashen, at least the election commission should not permit standing of candidates if you are not a member of that party for 3 years at least. This is a law. इलेक्शन कमिशनरा बाबतींत उलयनाक रे. इलेक्शन कमिशनरा बाबतींत उलयनाक. आतां अमित शाह कितें सांगता हेका तो
इलेक्शन कमिशनर म्हणते बाजू दोन हांगा आमी लोक आनी आमी ना पण party. क्लिओ इतलेंच क्लिओ हो तू पळय आतां पळय इलेक्शन म्हणटा, कमिशनर तू आतां म्हणटा इलेक्शन candidate- कमिशनर उलोवप क्लिओ इंडिपेंडंट बॉडी म्हणटा ना, पण क्लिओ- इंडिपेंडंट ना, बॉडी पण क्लिओ पळय, एक इलेक्शन तुका- कमिशनरा इतली वाट लायला इंडियेची तर ते इलेक्शन कमिशनरान लायला सो ताजे कडेन आनी एक्सेप्ट करनाका ताका पळय नाका इलेक्शन ना, कमिशनर पण बाजू तूं क्लिओ The second part is Yeah. that the person who is admitted must be very clear that तुका ticket मेळना जायत तुका तुझ्या पार्टीवर रावचे पडले इंडिपेंडंट रावता तो भायर पडलो Yeah. अरे क्लिओ नो बट क्लिओ आता हालीं वर्सान फाटल्या आता 10 वर्सां आमी पळयतात इलेक्शनाचे पळय जेन्ना तिकेट दिवपा जाता न्ही तेन्ना एक देवा मुखार उबे रावता सगळे सोबूत घेतात पार्टी तिकेट मेळ्ळ्यार हांव पार्टी खातीर रावतलो पार्टी तिकेट मेळना जाल्यार सुद्दां रावतलो. पार्टी खातीर काम करतलो आनी मागीर हे गेलो. सोबूत घेता मरे आनी सुट्टा मरे ती सगळे बरे नौटंकी नौटंकी, आज हांव हय. अनेक नौटंकी पळयतालो कोण तरी हें घेवन वाजयताले टांग वाडयताले ते नौटंकी हांव आतां एक हाजेर नौटंकी ना, पळयतालो पण ही सगळी म्हाका हांव वाजोवप बिजोवप म्हणटा रामाक हांव एक क्वेश्चन रामा Yeah. तूं तुजे एक उतफरके तुजे एक भाव भावना अशे आसात की ऑपोजिशन पावराचे येवं नाका पूण ऑपोजिशनाक एक सायजेबल ऑपोजिशन विधानसभेन दिसपा जाय ताणें सरकाराक सतत लढो दिवपा जाय संघर्श करपा जाय सरकाराक सतत अडचणीन हाडपाक जाय नाजाल्यार सरकार कितें कितें करता तो अशा परिस्थितीन कितें करचें आतां कारण आतां पळय तुमचे कडेन फक्त 6 म्हयने उरल्यात कॅन्डिडेट तुका खबर आसा राजकीय पक्षाची परिस्थिती तूं जाणा ह्या परिस्थितीन भितर आतां कितें करचें अशें तुका दिसता सी एक गजाल आसा की लोक जॉईन जावप पॉलिटिकल पार्टेक विथ द आयडियोलॉजी आणि कॅन्डिडेट जॉईन जावप कॅन्डिडेट हेतून फरक आसा लोक जॉईन जावप म्हणजे कितें लोक म्हणजे आता members. गिरीश चोडणकरान ठरवचें पडटलें ह्या मनशाक आयडियोलॉजी आसा काय ना कारण पयर राधाराव ग्रासियसान ह्याच फोरमा वयल्यान एक आरोप केला की ऑलरेडी काँग्रेस खंय लोकांक एश्योर करपाक लागले तातूंत भितरले कितलेशे 50% बीजेपीतले आहात जांकां अंदू तिकेट मेळपाक शक्यता ना तांकां जावं पळयता म्हणून राधाक बरो सिरियस घेत No. राधा गोंयची राधाराव- राधा एक ठरावीक एरिये सोडलेल्या कोण सिरियस घेना राधाराव वेगळो मुद्दो काडटा मुद्दो काडटा न्ही पण 2 गजाली आहात ना म्हाका एकच मिनिट सांगता राधाराव. फक्त एकच सांगता हा, कितें? युजीडीपी असताना जे आता गिरीशाचेर आरोप जातात ते राधाचे जाताले हय कितें म्हणटालो आनी मी कितें केलें? ते म्हणल्यार आनी जालें. राधा क्लिओ कितें म्हणटालो See, Raju, see now we are every election time tense discussion jata. Right. Now opposition has a opportunity. They, according to me, by 15th August, they can announce all their candidates. What is wrong in that? 15th August now. Have an alliance and आणि दुसरी ऐक सांगता तू गोवा फॉरवर्ड म्हणून सांगता पण विजयान सांगले न्ही की आमी मर्ज करपाचो प्रपोजल दवरिल्लो केलो ना आतां पळय अलायन्स आनी मर्जर हातूंत कितलो फरक आहा पळय मग काँग्रेस जर इतली पिशेपण करता मर्जर करप म्हणजे तुका फाल्यां निवड येतले दुसरी पार्टी वताले भरपूर विचार करचो पडटा अलायन्साक फाल्यां म्हणपा जाय की आमी अलायन्स सोडलो दुसरे कडेन गेलो हे काँग्रेसीन विचार करप न्ही सो काँग्रेसीक किती बरी पडटा आशिल्लें अलायन्स करची परस मर्जर बरी पडटा आशिल्लें सो तुम्ही आता मर्जर दार बंद केले काय आता अजून आतांचे अजून जालें ना पूण जे जालें दार काँग्रेसीन बंद केल्लें चलना पळय जाता पळय काँग्रेसीन बंद करप दार आनी विजयाचेर मागीर येवप हें जावपाक जायना काँग्रेसीक जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेन्ना ग्रॅब करपाची तयारी उरपा जाय आशिल्ली काँग्रेस आजय म्हाका अशें दिसता खंय काँग्रेसीन मोठो विचार करून हें करपा जाय की आनीक तूं जशें म्हणटा पळय की स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जाय हांव स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणना रुलिंगा येवपा इतले आमदार निवडून हाडपा जाय स्ट्रॉंग ऑपोजिशन आतां इंडियेक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन म्हणटा तें उरलें ना इंडियेक ज्या तरेन वयर इंडियेचो कारभार चलता तितून स्ट्रॉंग ऑपोजिशन तो कितलो स्ट्रॉंग उरल्या ताका ते वीक करतात सो सरकार येवपाक जाय एक फावट सरकार आयलें तर मागीर स्ट्रॉंग जायत रावतले आनी ते सरकार येवपा दृश्टीन सगळी ह्या पार्टीनी लक्षांत दवरपाक की पयलीं आमी सरकार कशें हाडटले मुख्यमंत्री कोण जातो तो मागीर म्हाका न्ही तुजे कडेन हांव परत त्याच प्रश्नार येता फक्त 6 म्हयने उरल्यात ऑपोजिशना खातीर युनिटी तांचे भितर ऐक्य पक्षान कॅन्डिडेट दिता आसतना विचार हे सगळें कशें तरेन शक्य जातलें आतां काय जावचेंच ना ना पहिली गजाल म्हणटा ती पॉलिटिकल पार्टीनी अंडरस्टँड करपाक जाय की जशें क्लियोफात बाबान सांगलें की सगळे आपलें आपलें काम करता सी काम करप मेंबर करप फरक आसा आनी लिडर भितर घेवप फरक आसा त्या लिडराचे आपले कार्यकर्ता आसता जेन्ना भितर सरता तेन्ना तो कार्यकर्ता घेवन भितर सरता जेन्ना भायर सरतलो तेंचे कार्यकर्ता घेवन भायर सरतलो सो इट इज नथींग अदर दॅन नेगोशिएटींग ही सिंपल गजाल आसा सद्या
we need to know that whether the political parties is joining the members according to the ideology. गोवा फॉरवर्डाची एक आयडियोलॉजी आसा, काँग्रेसीची एक आयडियोलॉजी, आपाची एक आयडियोलॉजी आसा. ते आयडियोलॉजीच्या प्रमाणे तर लोक जॉईन जाता जाल्यार फाल्यां ते आयडियोलॉजीक कनेक्टेड रावतले. इवन फाल्यां सकाळीं तर आमची एक सीट खंयचे तरी एक पॉलिटिकल पार्टीचे सीट वयता जाल्यार आयडियोलॉजिकली आमकां रावपा जाय, फुडल्या फावटी आमकां हें करपा जाय. पूण ही ना एक मिनिट The issue of ideology may require 4 to 4.5 years. We are at a point of time where this issue of ideology no longer exists. So that is the reason. So that is the reason. आता तेमी फक्त alliance finalize करपाचे, candidates announce करपाचे आणि जे candidates So by this time, announce करपाचे. दोतर by this time मुद्दम पळय, by this time अलायन्साचे सगळे सेट जावपाक जाय आशिल्ले. कित्याक मिनिमम 3 महिने जे आहा पळय लागता की कॅन्डिडेटाक आपली कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवपाक फर्स्ट राउंड करपाक. जाल्यार आज टाइम कितलो आहा? टाइम कितलो आहा आमचे कडेन? सो आता म्हाका जाल्यार दिसता सोल्युशन कितें आहा तें आयक. सोल्युशन कितें आहा? पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन एक्सपेक्टेशन दवरपाचें लोकांनी आतां सद्या एट प्रेझेंट तें कमी करपाक जाय. पीपल देमसेल्फ एक सिव्हिल सोसायटी मुवमेंट जावचो पडटलो आनी हो सिव्हिल सोसायटी मुवमेंट वील बॅक दी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इवन एट द लास्ट एंड तूं अशें म्हणटा बरो पॉयंट तुवें ह्याच्या डिस्कशनान काडलो. तुका हाडपाचो कारणूय तेंच आशिल्लें हे चर्चेन. सिव्हिल सोसायटीन म्हणजे कोतान 40 जाग्यार ऑपोजिशन एलायन्स करात, एलायन्स तुटात, रिजनल पार्टी इंडिपेंडंट लढात, कितेंय करात, पूण सिव्हिल सोसायटी तूं म्हणटा 40 जाग्यार स्वता आपले कॅन्डिडेट हे हांकां जिखून हाडात अशें म्हणटले. सिव्हिल सोसायटी जे सांगतले वन सेकंड लेट मी कंप्लीट. सिव्हिल सोसायटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त वचून मतां मारप आसना. तुम्ही तिकेट दितले, कॅन्डिडेट दितले आनी मतां मारतले कोणाकूय. फाल्यां सकाळी बीजेपीचो मनीस हाडटले आनी आमी कॅन्डिडेट हांगासर बसयतलो कित्याक तेजे कडेन पयसो आहा म्हणून तो जिखतलो आनी मागीर परत वतलो. दॅट इज नॉट सिव्हिल सोसायटी. म्हाका ताजे कडेन जाय सिव्हिल सोसायटीची जबाबदारी कितें आसता? सिव्हिल सोसायटीची जबाबदारी ही आसतली की खंयचो पॉलिटिकल पार्टीचो समज कॅन्डिडेट दिला जाल्यार तो नेगोशिएटेड कॅन्डिडेट जो फाल्यां सकाळी उडी मारून वतलो ह्या मनशाक तुम्ही सपोर्ट करतलो हेजेर विचार करपाक जाय. दुसरी गजाल जी आसा पळय सिव्हिल सोसायटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की आमी जेन्ना मतां मांडटा आमचो फ्रेंडली मनीस पूण अलायन्सान एक कॅन्डिडेट दिल्लो आहा नाजाल्यार दुसरी भाशेन एक कॅन्डिडेट बसलेलो आसा ताजी पॉसिबिलिटी हाय हा जिखपाची. आनी समज तो मतां तर डिवायड जाली जाल्यार पॉसिबिलिटी बीजेपी येतली. प्रायोरिटी दवरची पडटली की बाबा बीजेपी जिखपाक चलता आणि तो कॅन्डिडेट रामा तुका म्हजो आतां स्पेसिफीक प्रश्न. जशे काँग्रेस पार्टी युती बरे कॅन्डिडेट नवे लोक येतात जॉईन जातात हे कारणान पॉलिटिकल पार्टी करीत रावतल्यो. पूण सिव्हिल सोसायटी बी आता 6 महिने उरल्या म्हणून एकठांय जाता काय कितें? ऑफकोर्स सगळे एकठांय जाता सिव्हिल सोसायटी रायट फ्रॉम क्लॉड आल्वारीस धरून तो रामा काणकोणकर धरून ते सगळे तुम्ही एकठांय एका व्यासपीठार येतात. आमी फर्दीन रिबेल सारखे एक मनशाक तुम्ही घेतात आणि सिव्हिल सोसायटी म्हणटा की आमकां दिसता गोंयचे हे प्रागतीक घटक ह्या 40 उमेदवारांक तातूंत भितरले एका 1-2 बीजेपीतले आसत ह्या लोकांक जिखून हाडात अशें तुम्ही म्हणू शकतले. सो सिव्हिल सोसायटी आमी खंय डिवायडेड ना. सिव्हिल सोसायटी कंप्लिटली एकठांय आहा आणि ह्या इलेक्शनाक सिव्हिल सोसायटी विल प्ले अ मेजर रोल. हाव द मेजर रोल वॉज प्लेड इन कर्नाटका. सी कर्नाटका एक गजाल अंडरस्टँड करा. कर्नाटका काँग्रेस डिडंट विन. कंटिन्यू. इट इज अबाउट द सिव्हिल सोसायटी मुवमेंट विच मेड काँग्रेस विन ओवर दे. ओके. सो आज गोंयान इतलो व्हडलो न्ही की बाबा 40 आणि हे बी तामिळनाडून हेच जाला. सो सिव्हिल सोसायटी एक मेजर रोल प्ले करतली. दे आर वॉचिंग एव्हरी पॉलिटिकल पार्टी. व्हॉट आर दे डुईंग? आर दे नेगोशिएटिंग? आर दे ब्रिंगिंग अदर पॉलिटिकल पार्टीज डावन? म्हणल्यार कितें आहा तुका तेजे उलयलें पळय तुजो हांव हे सीट उडयतलो तूं म्हाका हे सीट दी नाल्यार हे सीट दिल्यार तुका ते सीट हांव उडयतलो. यू हॅव टू हॅव धीस एटिट्यूड विथ ऑपोजिशन रुलिंग पॉलिटिकल पार्टी नॉट विथ द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी. क्लियर सांग Raju, see, civil society has a role. Yes. But that role is limited. See, in Karnataka, civil society played a role. Okay. That role could be to an extent of 3 to 4%. Yes. In South Goa parliamentary election, civil society played a role. Yes. That role could be about 4 to 5%. I am not denying that. But civil society by itself, unless that civil society becomes a political party itself, then it is like a AAP situation. Where a resistance movement becomes a political party, then okay. But unless that political party is formed, it would be difficult for a civil society
to take that stand what Rama Kangonkar is saying No, in the election. for that, the will rebel- only, Yeah, but- that will only lead to confusion. Cleo. But- no, Cleo. but- Why but- confusion? 4% is a victory. Why confusion? Cleo, I am asking you a direct question. Yeah, yeah. फर्दीन रेबेलोन इज इनफ म्हणून काडला ते गोंयभर भोंवतात ते तांकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा एक सिव्हिल सोसायटी मुवमेंट गोंयान भितर खूब वर्सांनी सुरू जाला आनी ताका एक निश्चित दिशा आसा दॅट डायरेक्शन तांणी जर पॉलिटिकल डायरेक्शन दिलें ताका आनी Correct, सगळ्या but- सिव्हिल but- सोसायटीक जर एकठांय केलें Correct. But enough is enough. Ferdinand Rebelloche, enough is enough. Or GBA time at that time, Correct. they made it very clear that we are not political. Sir. So if the enough is enough had political intentions, they had to make very clear that we will finally go to the people with our candidates. Correct. But that No. See, no. How can No. I'll just interfere there. Cleo. See, for a election, you require organization. You require all the political gimmicks. Enough is enough. Some kind of a straightforward movement. तांकां हे सगळें Yeah. घुसपागोंदळ करपाचें ना. हांव आतां रामा काणकोणकाराक बरो स्पेसिफीक क्वेश्चन आशिल्लो सिव्हिल सोसायटीन इलेक्शनां उबो रावप ना सिव्हिल सोसायटीन कॅन्डिडेट बरे आसा काय ना हे पारखुचे बरे आसा पारखुयात कॅन्डिडेट आनी लोकांक अपील करात तांकां वोट करात. राजू बाब पळय मेन इम्पॉर्टंट कितें आहा Correct. आमी But- आमी but- आनी एक मिनिट See, I'm not आमी denying ऑलरेडी the role मुवमेंट of the स्टार्ट civil society. ओके But even for that, you require time. Time. See, even for that, you require time. आम्ही आता विजयाचे in Tamil Nadu उलयताय, but Right. he has been working for a long time. सारकें There was Vijay Fans Association. So it is not that overnight he came up. सारकें Only overnight is NT Ramarao. सारकें सो And we don't have NT Ramarao. So according to me, the correct solution as on today for the opposition possibly is to finalize the alliance in 1 month and announce their candidates in 1.5 months. गुड सप्टेंबरा पयले हय कॅन्डिडेट अनाउन्स जावपा जाय आनीक सगळ्यांनी ठरोवपा जाय की सगळी तीन पार्टीनी हे सीट आमगेले हे कॅन्डिडेट आमगेले लोक ऑटोमॅटीक जे कोण फुटपा पळयताले पळय तांकां कचऱ्या उडयताले पूण ताजी पयलीं लोकां म्हऱ्यान क्लियर मेसेज वचपा जाय सी आमी तें जर जायना आनी लास्ट मिनीट म्हळ्यार जर राजू रावता, बाब. तर परतो घोळ जातलो राजू बाब राम एक बाब. सिंपल गजाल आसा की पॉलिटिकल पार्ट्यांक डेडलायन्स आमी दीत आहा लास्ट 1 वर्स जालें डेडलायन दिता हय आमी ऑलरेडी गोंयचे राखणदार म्हणून आमचो व्हेरी क्लियर मोटीव आसा की 27 बीजेपीक घरा कडेन बसोवपाक जाय आणि आमचो जे भाशेन म्हणटा 4 to 5% सिव्हिल सोसायटी दॅट 4 to 5% इज इम्पॉर्टंट टू मेक बीजेपी डिफीट अंडरस्टँड ओपिनियन क्रिएट जावप ओपिनियन क्रिएटेड इज बाय 4 to 5% पीपल ओनली कित्याक Absolutely. लास्ट टाइम You are जे right. काँग्रेस पडला पळय You are ते right. 8 सीट जे पडला पळय ते 250 मतां ते 800 मतांचेर 8 सीट पडलेले आसा थंयसर सो You're इट right. इज व्हेरी Correct. इम्पॉर्टंट You're right. या इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट But राईट नाव Rama, We are going to make ना sure- म्हणिना तू सांगते ना म्हणिना आय एम ओनली सेइंग दॅट लिमिटेड रोल नथिंग सिव्हिल इज सोसायटी and political parties are separate. म्हाका दिसता की टाइम जो आहा पळय 6 म्हयनो म्हणल्यार सिव्हिल सोसायटीक लागून खूब इम्पॉर्टंट हे आसा टुडे वी हॅव सो मेनी एक्टिविस्ट टुडे इनफॅक्ट रिकॉग्निशन जेन्ना प्रोग्राम जालो पळय आय वॉज शॉक्ड टू सी पीपल नॉमिनेटेड 234 एक्टिविस्ट इन गोवा बारीक सो दे ऑल्सो हॅव एन ओपिनियन तांकांय फॉलोवर्स आहा तांचे हे आसा Certainly, sir. They are all- सो इम्पॉर्टंट They are all- so important They are all civil part of civil political society parties also, many of them. Yeah, so civil society means what? Civil society includes the activists, environmentalists, मागीर आमचे जे बाकीचे कॉमन मनीस जे आसा पळय ते घरा कडेन ओपिनियन डिसायड करता बारान बशिल्ले सुद्धा वोट कन्वर्ट करता थंयसर सो Correct, 100%. so main important कितें आसा वी हॅव टू मेक शुअर दॅट पीपल आर अवेअर अबाउट इट इलेक्शन लागीं पावले सगळ्या लोकांक खबर आहा आमी 2 गजाली करपाक दिवपाक जायना सध्या जे ओपोजिशन एज अ सिव्हिल सोसायटी सांगता जे ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी जितलो डिले करतलो तितलो त्यांची क्रेडिबिलिटी वयतली सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी येयली त्या यू हॅव टू सिट टुगेदर यू कॅनॉट कन्सिडर यू कॅनॉट ब्लेम द पब्लिक लोकांक ब्लेम करूंक शकना देन पीपल आर गोइंग टू टेक सी आय टेल यू वन थिंग पीपल नो वॉट डिसिजन दे नीड टू बी टेकन लास्ट मिनिट अशें न्ही की बाबा तुम्ही आता फाल्यां सकाळी हाडटलो बीजेपीचो कॅन्डिडेट हाडून थंयसर बसयतलो आनी ना हो अलायन्साचो कॅन्डिडेट आतां आमकां हांकां वोट मारपाक जाय बीजेपीक डिफीट करपाक जो अलायन्साचो कॅन्डिडेट आमकां डावट आहा की उडी मारून बीजेपीन वचलो आमी डोंट एक्सपेक्ट दीस civil society will listen to these gimmicks of opposition political party. Yes. So Mohandas,
2-3 मुद्दे ह्या चर्चेन मुखार आयल्यात. एक म्हयने भितर आतां अलायन्स ठरयात. हय. 2 म्हयने भितर तुमचे सगळे कॅन्डिडेट कॅन्डिडेट करात ठरयात आनी लोकां म्हऱ्या वचा. आनी लोकां बरें मोहनदास इज इन पॉवर पोझिशन, तो करपाक शकता. कितें हाव इज ही प्रमोटिंग गोवा काँग्रेस? कितें वाय गिव्ह मोहनदासा तुवें कितें म्हणलें? दोगूच जाण करू शकता सध्या. He is one of the secretary of the organization. No one of But the. you are also in a very important position in Congress. ना रे बाबा. तुम्ही दोघे जण एकटे येऊन त्याच्या high command. तुम्ही दोघे जण एकटे येऊन वाय डोंट यू टेक ए क्लियर स्टँड ऑन दिस? तुम्ही आज तेच म्हणतो पळय, 1 महिना भितर अलायन्स ठरयात, 2 महिने भितर सगळे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून उडयात. करपाकच जाय. See, even you look at Zilla elections, that RGP had very limited time, but their strike rate was great. See, it is not that. नाही एकूच गजाल सांगतो होता. आता सध्या सिच्युएशन कितें आहा खबर आहा? इवन काँग्रेस वॉट डे थिंक, जरी तर बीजेपीचेर लोक बेजार जाला ते सगळे वोटर येऊन आपल्याक वोट मारतले, तशें ना. तशें व्हेरी क्लियर सांगूंक सोदता की लोकांनी थारायल्ले आहा की कॅन्डिडेट तर तुमचो नाकाल्लो हाडून दवरीत आणि तुम्ही अशें एक्सपेक्ट करी. पयलींचे जाले गेले ते जे भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार फातराक सुद्धा दवरले, फातराक वोट मारतलो म्हणून तो सिच्युएशन आयज ना कंप्लिटली. क्लिओ म्हजो एक तुमकां सगळ्यांक एक क्वेश्चन आहा आतां कार्यावळीच्या निमाणे कडेन. तो क्वेश्चन असो, गोंयांत तुमी म्हणटात बीजेपीच्या अगेन्स्ट एंगर आसा, बीजेपी करप्ट पार्टी, बीजेपीचे मिनिस्टर सगळे त्रासान लोकांक त्रासान घाल्यात, एवरीथींग बीजेपीचे अगेन्स्ट आसा. पूण लोक बीजेपीक लोकल लेवलाचेर पळोवन वोट करनात. काल हांव एका सिनियर एडवोकेटा कडेन उलयतालो, हू इज वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन लॉ, जो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटी. ताणें म्हाका सांगलें आपूण बीजेपीक वोट मारतलो आतां. कित्याक काय म्हळ्यार वयर मोदीक आपूण पळयता म्हणून. कितें जालें? सो तो म्हणटा आपूण वोट मारता आसतना वयर पळयता, मोदीक पळयता, हांगा लोकल लेवलाचेर कितें करूं म्हणून. आपल्याक बीजेपी जाय वयर तुमच्या पळयता राम मंदिर जाय ते करूं म्हणटात. पूण तो वयर म्हणटा आपल्याक लिडर म्हणून मोदी जाय. राम मंदिर नाल्यार कोण चोरतलो? क्लिओ अशे तरेचे लोक विचार करतात, अशे तरेचो राम हात घालपाक कोणाक कापसता? अशे तरेचे लोक विचार करतात. काँग्रेसी कडेन लिडरशीप ना, वयरय ना, सकयलय ना. There is a section which want it that way. Yeah. Ata in the last parliamentary elections also, that was the view. Lot of people voted for Modi. Depending on Modi. Correct. In South Goa, they said no. Correct. So like that, even last time when Sardin won, they said no. But at the national level and in locally also, lot of people voted for Modi. But there is a section which said no. आनी आयकया मातसो, जर ते मोदीचो इतलो हें आसा अशें ते म्हणटात, तर तांगे फोन फोडची पडटा कित्याक? तूं सांग म्हाका खंयची स्टेटीक तांगेले मनीस आहा म्हणटा मोदीले? काँग्रेसीचे राहुल गांधीले मनीस, कोण ममता बॅनर्जीले मनीस, हेच म्हणजे घेवन सरकार करता मरे. मागीर तो तोंड तुवें ताका विचारपाचें आहा दोगांक, तूं कितें घेवन उलयता काय म्हण? तूं उलयता कितें? हे उश्णी घेवन तुमी राज्य चलयतात, तुमकां फक्त दोगूय जाणांक सरकार करता कितें करूं तांचे अशें कशें करूं? पॉलिटिकल मोहनदास आतांच क्लिओफातान म्हणलें उदोड. क्लिओफातान पळय तो पयलो स्टेटमेंट केलो, तातूंत ताणें क्लियरली म्हणिल्लें सद्याचे परिस्थितीन बीजेपी येतली म्हणून. पळय येवप वेगळें, पळय 2 गजाली आसात. आयलो आजून सरकार आयलो म्हण तो बरो आसाच न्ही. हिटलरान कितले वर्स सरकार केली म्हण तेन्ना बरो म्हणटाले एखाद लोक, सारकें मागीर म्हणटात म्हणना न्ही. सो सत्ते वयल्यान देंवतरी कळटलें की बरो म्हणटा काय ना म्हण. मनशाचो वालोर केन्ना जाता मरे? जेन्ना सत्ते वयल्यान देंवता तेन्ना असेसमेंट जाता की तो बरो काय. आतां भिवून कोण उलयना. बरें मोहनदास, म्हजो निमाणो प्रश्न तुमकां दोगूय जाणांक, हे सगळें बरें आहा, तुमी बरे कॅन्डिडेट म्हूण काडले, ऑपोजिशनान युनिटी म्हूण केली आनी तुमी सर 22 जागे हाडले, तातूंत भितरले लोक फुटून वचचे ना. हाजे खातीर तुमचे कडेन ऑर्गनायझेशन कितें आसतली? पळय 2 गजाली आहा. सांग. हो जो कारण हो प्रश्न विचारतात आणि म्हणून लोक एका अर्धान मोदीक पळयतात, दुसऱ्या अर्धान तुमच्या भितर स्टेबिलिटी ना. फुटून वचपाचे किंवा ना हे कोणाच्यान ब्रह्मदेव जरी सकयल देंवलो कोणाच्यान पळयना. बीजेपीचे वयर सरकार, काँग्रेसीची सरकार आसतना बीजेपीची कितली फुटिल्ली लिस्ट दिवं?
ते सगळे सोड आज हांव दिता मरे आयचे म्हळ्यार उलय सरकार वयर आसतरीर हय. फुट्टलो तो ना केन्ना फुट्टलो- फुटूंक शकता खबर आहा? तो केन्ना फुटूंक शकता जेन्ना तुजें गोवा सेव्ह करपाचें आनी गव्हर्नमेंट फॉर्म करपाचे प्रायोरिटीचेर तुजो जर चीफ मिनिस्टराचें तुजें एस्पिरेशन आहा तेन्ना तो फुटून वचूंक शकता. न्ही फुटून वचपाचो प्रश्न एस्पिरेशन आसा. शूड की तुजो पळय आमदार मिनिस्ट्री हांवें आयतारा एक आर्टिकल बरयलो. तो आर्टिकल कितें तूं जाण आयचें बीजेपीचें बजेट कितलें तें जाण तूं? आयचें बीजेपीचें बजेट हे Election. सिक्कीम आनी दिल्ली ह्या 2 स्टेट गव्हर्मेंटा परस चड आनी तें जवळ जवळ गोंयचे जे पळय बजेट आसा ताका तेंकलां. येदो सदन गिरेस्त पक्ष कसो जालो ताज्या तो कितें सांग मागीर तो जालो तर लागला म्हाका. पक्ष जालो कसो? ताज्या पक्ष जोडटा. ताज्या विरुद्ध जेन्ना कॅन्डिडेट दवरतात एकी करतात Exactly. पक्ष एकठांय येतात ताणी जिखून सुद्दां हाडटगीर जे तुमी जिखून दितले पळय जे 40 जाण न्ही म्हणजे 40 हाजर जाण, तुजो निराशावाद असो दिसलो म्हाका की ते जिखून येतरी फुट्टले किंवा इलेक्शन लडोवप ना तर बाबा तुम्ही बिनविरोध आहे आणि चढया सरकार अशें हांवें तुमकां सादूर केल्या ना ना सादूर न्ही हांवें तुमकां हे सादूर सादूर केल्या आसाच. एक पत्रकार म्हणून तुमकां सगळे न्ही, 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 वाटून तुमकां खाची कळगे आमकां खबर आहा की बीजेपीच्या विरुद्ध सरकार येतरे ते आपल्याली सगळी यंत्रणा राबयतले Correct. तांकां विधिनिषेध म्हणतो कांय ना Correct. सो विधिनिषेध आसा सगळे सरकार पूण हे चड टेप कित्याक 29 परती इलेक्शन आहा हय. एक पाटी वयर जर सरकार गेले तर ह्यो ज्यो लायन्यो आतां अशी वता पळय ते लायन्यो अशें येतल्यो. पूण ते आमी उलयतात 2027 नाही, 27 सो 27 आमी गोंयची पळोवया गोंयाक म्हाजे कोतान ती ऑपोजिशन पार्टी जर सगळी एक कडेन एकसन म्हणजे भितरल्यान एकमेकाली हें करनासतना जर येत तर 27च्या वयर सीट येतात. ओके तूं कितें म्हणटा निमाणें तुवें स्टेटमेंट राजू हांव तुकडे येता क्लियर हांव तुकडे म्हाका आय वॉन्ट लास्ट स्टेटमेंट फ्रॉम यू. मोहन बाबान सांगिल्लें आसा की सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी जर एकठांय येयल्यो जाल्यार आयची परिस्थिती जी आसा पळय ते 27 नंबर्स जे आहा पळय ते येवपाची पॉसिबिलिटी आनी तेंय बीन केन्ना लास्ट मोमेंटाक कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून Last न्हू. moment. हांवें म्हणलें तुका 2 म्हयने भितर सगळें जावपाक जाय. क्लियो म्हाका तुजे कडल्यान लास्ट स्टेटमेंट जाय. या सी आम्ही सांगला तुका बाय 15th August if they announce their candidates and there is unity Yes. they can make it. They can make it. Now 27 म्हणना I am saying if they come to power, if they manage 21, it would be difficult for the other side to break them. But if they are 14, 15, 16, they may break because people with character are very less. Treachery is very high. आणि जो तो Anil Mishra Mutto, who has spent so many years in RSS, is now found wanting in his character in the temple trust matter. You can see what character of people is. ओके थँक्यू व्हेरी मच तो क्लियोफाद निर्माण आशिल्लो. क्लियोफाद मोहनदास आणि रामा काणकोणकार आम्ही एक वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर ऑपोजिशन कशें एकठांय येवपाक जाय तुम्ही सगळ्यांनी मिळून 15 ऑगस्ट ही डेडलायन दिल्या काँग्रेसीक दिल्या गोवा फॉरवर्डाक दिल्या सगळ्या ऑपोजिशनाक दिल्या की एकठांय येवपा जाय एकठांय येवन युनिटी करात एकी करात कॅन्डिडेट ठरयात जाहीर करात जाल्यारूच लोकांक एक संदी मेळटली आनी रामा तूं म्हणटा तशें सिवील सोसायटीक तुमचे फाटल्यान उबे रावपाची एक संदी मेळटली आनी ते एक फोर्सान लोकांक सांगपाक शकतात की हे कॅन्डिडेट हे पक्ष हांकां जिखून हाडात 27 जाण जिखून हाडपाक शकतात कोण डिवायड करपाक बसला तेही सांगपाक मेळटा. व्हेरी गुड सो 27 जाण जिखून हाडपाक शकतात अशे तरेचो हांवें इतलो निराशावाद व्यक्त करूनय तुमी दोगी जाणांनी सामको आशावाद व्यक्त केल्लो 27 जाण जिखून येवप हें बरी गजाल पूण ऑपोजिशन सुद्दां घटमूट जावप ही बरी गजाल घटमूट जाली जाल्यार येत ना. ऑपोजिशन घटमूट जातले अशें आमी अपेक्षा करया आज आनीक तुमी एक जी पळय कितें आज पळय जे विचार मांडल्यात ते विचार काँग्रेसीच्या गोवा फॉरवर्डीच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या आम आदमी पार्टीच्या लिडरांच्या तकलेन वतले ते गंभीरपणान हाचेर चर्चा करतले अशें आस्त पळोवया. धन्यवाद तुम्ही चर्चेक सामील जाले क्लियो तुमी बी मडगांवच्यान सामील Yes. जालो तुमकां Thank you. तुमच्या सगळ्यांचे हांव उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV.